भारतीय संविधान सगळ्यांक समान हक्क दिता आणि संविधानान आस्पावल्ल्या ह्या नेम कायदे आणि कलमाचे पालन करप दरेकाची जबाबदारी थारता। पण कांय दिसा फाटी घडलेली घडणूक पळयत जाल्यार लोकांचे रक्षकूच ह्या कलमाचं उल्लंघन करता अशें मुखार आयला। 28 ते 31 मार्च या 3 दिसाच्या मजगती गोयच्या कांय दिसाळ्यांनी एक फोटो व्हायरल जाल्लो, जातून पुलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपी वांगडा फोटो काढून दिसाळ्यांनी छापिल्लो। ह्या मजगती फेब्रुवारी ते मार्च या 2 महिन्यां भितर 70 फोटोवाचे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नदरेक आयला। हातून मुखेलपणान 28 मार्च ह्या दिसा पुलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपी बायले वांगडा फोटो काढलो, जातून तांच्यांनी तिका आपल्या मुखार बसपाक लायले आणि खबरापत्रांनी आरोपी हावेचे नावूय उक्ते केल्ले। पुराय बातमेचेर नदर मारली जाल्यार फातोड्या वाठारांत एका बायलेन आपल्या 1.5 महिन्याच्या बाळकाक बेवारी स्थितीन प्लास्टिकाच्या पोतयेन घालून उडयल्ल्याची घडणूक मुखार आयली। हाचे विशीं पुलिसेक म्हायती मेळ्ळा उपरांत तांच्यांनी चौकशी सुरू केली आणि मूळ चंदगड महाराष्ट्राच्या दुबावीत बायलेक अटक करून चौकशे वेळार भुरगे कुटुंबाचेर वजे आशिल्ल्यान आपूण हे कृत्य केला अशें उक्ताडार आयले। पुलिसांनी बाळकाक वैजकी तपासणी खातीर दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत दाखल केले। पुलिसांनी आरोपीक अटक केल्या उपरांत तिच्या वांगडा फोटो काढलो आणि ताचे नाव उक्ताडार हाडले। उच्च न्यायालयान ह्या विशीं दखल घेवन 2019 च्या इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुओमोटो अंतर्गत पुलीस अधिकाऱ्यांक आरोपी वांगडा फोटो काढून छापपाची बंदी आणि वायलेशन ऑफ द रायट टू लिव्ह विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खाला नोटीस जारी केल्या। दर एकल्याक भेदभाव करिनासतना जियोवपाचो अभिवाज्य अधिकार आसा, तांकां राज्या कडल्यान तशेंच हेर व्यक्ती कडल्यान समान मान दिवपाचो हक्क आसा अशें रायट टू लिव्ह विथ डिग्निटी म्हणटा। जारी केल्ली नोटीस पुलीस हेडक्वार्टर्स हांगच्या डीजीपी कार्यालया वरवीं दिवची पडटली। ह्या आदेशाची प्रमाणीत प्रत आणि दिसाळ्यांचो क्लिपिंग्स लेगीत तांकां दिवची पडटली। नोटिसान 2019 वर्साच्या PIL सुओमोटो क्रमांक 3 च्या न्यायालयाच्या निर्णयाची आणि 5 नोव्हेंबर 2019 दिसा जारी केल्ल्या आदेशाची प्रत आणि पुलीस खात्यान जारी केल्ली वेगवेगळी मिडिया गायडलायन्स, मेमोरंडम आणि सर्क्युलर्सची अपेक्षा आसा। फुडली सुनावणी 15 एप्रिलाक जातली। त्या मेरेन पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क।